नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात आरोपीच्या मुक्ततेच्या शिफारशीत बापायच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष. फुडली सुनावणी 9 जुलयाक. बस बंद पडिल्ल्यान वास्को न्यू वाड्यावयले देवतेर जाली तेल गळती. दुचाकी चलोवप्याक दिवचे पडले अपघाताक तोंड. नव्या काँग्रेस पक्षावेल्यान काँग्रेसीचे फुडारी आक्रमक. भाजपा विरोधी मतांचे विभाजन करपा खातीर तयार केला नवो पक्ष. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेचो आरोप. दोन महिन्यां पयलींच हॉटमिक्स केल्ल्या कळंगूट साळगांव वाठारांतल्या रस्त्यार पडल्यात फोंडकुलां. फोंडकुलांनी भरला उदक. रस्त्याची बेगोबेग करची दुरुस्ती. थळाव्यांची मागणी. नवो पक्ष तयार जाता काय ना हो काँग्रेसीचो अंतर्गत विशय, सांगता वातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय. जाल्यार हो नाराज कार्यकर्त्यांचो पक्ष आशिल्ल्याचो मिकी पाशकोन केलो दावो. आनी सुदीन आनी दीपक ढवळीकाराक सोडल्यार कोणूच ना मोगो पक्षात. आदलो मंत्री दीपक पावसकाराची खर टिका. गोवा फॉरवर्ड पक्षात करतलो प्रवेश. पावसकारान दिले हिंट. आता खबरो विस्तारान. वास्कोतल्या मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात आजीवन बंदखण भोगपी आरोपीक बेगीन सोडपाची शिफारस करतना राज्य ख्यास्त पुनर्वलोकन मंडळान मंदाराचो बापूय दीप सुर्लकारान दाखल केल्ल्या हरकतीचेर चर्चा करूंक ना, तशेंच ताची बाजूय आयकली ना. हाचे भायर आरोपीच्या मानसीक स्थितीविशींचे तज्ञ अहवालाचेर मंडळान विचार केलो ना, असो युक्तिवाद ॲडव्होकेट दीपक गांवकार हांणी गोयच्या मुंबय उच्च न्यायालयात मांडला. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 9 जुलयाक जातली. Matter is going on. It is listed on some other day now, maybe 9th of July it will come up. Today the matter was argued, actually it started yesterday and it is going on today also it went on. The only one issue that the court, what you are asking is said that what is the role of victim's family in all this justice delivery system. The Supreme Court has also time and again now saying that the victim's family or a victim should have some role and have some say in all these kind of matters. So therefore the court was asking us, prosecution, as to whether there is any provision or whether there is any rule or any guidelines in terms of these suggestions which are required in terms of victims side of the case. So we have said that we will try and suggest the government may consider this. As of now, in rules there are some provisions of victim, some safety is there for victims' family also. But the court is on a different line. It is asking about the mental status of the victim, the psychological aspects that the victim's family is undergoing, and to vent those kind of things. What should be the role of the government in providing that access to the victim's family or victim in certain cases. So that is the discussion. But the matter is not yet over. The decision is not yet out. So therefore, it would be very early to say that court has said something. Court has just, in the course of argument, it came up and the inquiry was made. We responded. Let us see what court says about it, and then we can decide. वास्को न्यू वाडे वाठारांतल्या देवतेर बस बंद पडिल्ल्यान रस्त्याचेर तेलाची गळती जाली. पावसाच्या उदकांत तेल मिक्स जाल्ल्यान रस्तो सुळसुळीत जालो आनी ताका लागून कितलेशेच दुचाकी चलोवपी रस्त्यार निसटून पडले. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक म्हायती दिले उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेत माती घालून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करून दिलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच गंभीर दुखापत जावंक ना. काल एका माती मी मारून दिली. बसकाराच्या ओनराक सांगलेलं गाडी ती शिफ्ट करून सकल दवर आणि वयताना तू गाडी हा पळय सकल माती मार आनी वच म्हणून सांगलें. तो गाडी घेवन गेलो आणि ऑयल तशीच दवरून गेलो आणि वयर फक्त पानां दवरून गेला आणि आमकां इन्फॉर्म करून की आपूण माती बी काय मारूंक ना म्हणून. आतां आमकां नंदान आमकां फोन करून आमकां कॉल करून सांगला की अशें जालां आनी लोक पडला म्हणून. तेका लागून आमी रोखडे इमिजिएटली येयले आनी आतां आमकां माती मारून तो क्लियर केला. हो इन्सिडंट काल जाल्लो आनी काल चड पावस न असल्या कारणान
खंय तरी सुरळीत रोड वयतालो चलतालो ही एक्चुअली तुमकां दिसता हो रोड येवची आनी लोक सकाळचे घाई गडबडीन आसता, कोण स्कुलाक पावपाक, कोण गोवा शिपेड्यान प्रत्येक जाण कामाक वचपाचे गडबडीन आसता आनी तितूर पावस पडलो आनी पावस पडटात म्हाका कॉल येयली की थंयसर अशें जालां आनी पडलें म्हण पळयत जाल्यार एक म्हाका फ्रॅक्चर आसलेलो मेळ्ळो, हात हांगासरूच स्लीप जावन पडलेलो तो, ते कोणी तरी हॉस्पिटलान व्हेलो. म्हाका दिसता मॅनेजमेंट सारकें ना, खंय तरी कोण मॅनेज सारकें करूंक शकना, ताका लागून असल्यो गोश्टी घडटा. जेन्ना ऑयल बंद पडलें, बस कराची मिस्टेक म्हणिना, बस बंद पडटा, ब्रेकडावन जाता सारकें, पूण जे काम आसता पळय ते सारकें प्रॉपर सिस्टमीन जावंक जाय आनी प्रॉपर सिस्टमीन जायना म्हणून हें जाता. हितूर आतां कितलेच जाणांक एक्सिडेंट जावन कोणाची मोटरसायकल डॅमेज जाली, कितले जाण पडले, कोणाचो जीव गेल्लो कोण जबाबदार आसलेलो. मागीर हांवें फायर स्टेशनाक फोन करून रिक्वेस्ट केली सायबाक की अशें जालां. तो म्हणलेलो आमी मारून गेला मरे म्हूण लागलो. आतां आनी कितें करपाचें, धुवन काडपाचो काय म्हूण लागलो. हांवें म्हणलें तूं येवन पर्सनली पळय कितें जालां तें. आनी आमकां तेन्ना कळ्ळें की ती बस पार्क आसलेली आनी बस पार्क असल्या कारणान तो बसकार तशेंच सांडून गेलो आनी ती ऑयल आसलेलो स्ट्रेच पळय तो सगळो देंवन सकयल गेलो आनी तेका कारण खूब जाणांचे एक्सिडेंट जाले. राज्यात गोवा काँग्रेस पक्ष स्थापन जावपाच्या हालचालीक लागून राजकीय मळार खवदळ निर्माण जाला. काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, अंजली निंबाळकर हांच्यांनी ह्या विशीं प्रतिक्रिया दिल्यात. भाजपा विरोधी मतांचे विभाजन करपा खातीर नवो पक्ष तयार केल्ल्याचो आरोप माणिकराव ठाकरेन केला. जाल्यार गोवा काँग्रेस हे नांव वापरपाक काँग्रेस पक्ष आक्षेप घेतलो अशें अंजली निंबाळकरान स्पश्ट केलें. गरज पडल्यार ह्या प्रकरणात कायदेशीर पर्यायांचोय विचार करतले अशेंय ताणें सांगलें. जाल्यार गोंयच्या मतदारां मदीं फूट घालपा खातीर भाजप नव्या पक्षाचो वापर करीत आशिल्ल्याचो आरोप युरीन केला. आपने देखा होगा, मैंने तो अभी तक ना सोशल मीडिया देखा ना कोई ऐसी पार्टी. हर प्रदेश में 5-10 पार्टी हर चुनाव के पहले खड़ी हो जाती है, लेकिन ये तो कोई पार्टी का यही नहीं. बीजेपी उनके पीछे है, ये सबको पता है. लेकिन कोई भी गोवा की जनता उसमें फंसने वाली नहीं है. अब सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन क्यों उसको ये करने की कोशिश बीजेपी ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा. ऑब्जेक्शंस के मतलब नाम के एसीसी या फिर जीपीसी से अपोज करेगी इस नाम के लिए. देखिए आप, मैंने तो अभी कुछ बात उसके लेने के ये बात करने लायक भी कुछ बात नहीं है, लेकिन बीजेपी इस तरीके से बातें करेंगे ये तो आप समझ सकते हैं. जब चुनाव आता है तो चुनाव में बीजेपी का जो हथकंडे रहते हैं हर जगह पे, ये इस तरीके से झूठी बातें फैलाने की उनकी कोशिश है. No, we will object, obviously, because see, if anyone is using your surname or your name, you obviously have to object for this such things illegally, whether it is possible or not, whether in the ECI there are provisions whether you can put this thing a name or not. We'll see whenever howsoever we go in for objections. But only the question time and again arises that this party, whatever rumors are being spoken, is being formed by some of the Congress leaders. That is the main thing. So how would you react on that? Because these Congress leaders, you might Who have is worked with them also. who is the Congress leader in that? Who is the president of the party? Who is the vice president of the registered party? Are they primary members of the Congress? Have they worked for the Congress? Have they participated in the protest taken out by the Congress? Have they, the office which this party has registered, has they any connection with the Congress party? Is also the question, no? If anyone says we are Congress and we are forming and we are splitting and narrative goes on from BJP, how can we shape that narrative? We can't. आम्ही 4 वर्सां उलयताय की बीजेपी पार्टी पडया ऑपोजिशना मडें फूट घालपाक जायते प्रयत्न करतले. 2022 कोणा खबर नासली 6 म्हयन्या भितर टीएमसी येयली. टीएमसीन कितें केलें, येवन जायते लोकांक नवी सकाळ आनी नवी अकॉल जायते दिले, कार्ड दिली, क्रेडीट कार्डा भाशी 50,000 5,000. हेंका कोण हाडले, कितें हाडले, लोकां मदें कन्फ्युजन करपाक. आनी कन्फ्युजन जेन्ना कोताय एक डिस्ट्रॅक्शन. दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रॅक्शन. लूजिंग मिजरेबली. What the BJP has is crores of rupees. And they will use these crores of rupees to divide Goan people based on religion and caste. This is what they have done.
आनी सेक्युलर लोकां मदें फूट घालपाचो प्रयत्न करतले. हांवें कितें ह्या पार्टीचें सांगपा आशिल्लें तें ऑलरेडी सांगलें. म्हाका बीजेपीच्यो डिस्ट्रक्टीव टॅक्टिक्स आसा ताका फॉलो करनासतना त्यो हें करनासतना म्हाका तेंगेलें तें डिस्ट्रक्शन करपाक सोदतात. तें करनासतना आमचें जें काम चालू आसा तें काम चालूच उरतलें बीजेपी विरुद्ध. बीजेपी तेंचो नॅरेटिव्ह आमचे खातीर सेट करपाक शकना. विरोधकांमदी गोंधळ आणि संभ्रम सुरू असताना सरकार गोय विकपा खातीर काडटा असो आरोप आमदार विजय सरदेसाईन केला. विजेच्या मुळाव्या सुविधांचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्या उपरांत आता टाटा पॉवरा कडेन दिवपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो दावो तांणी केला. तशेंच कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान असो प्रस्ताव न्हयकारला. तसोच निर्णय गोंयांत कित्याक घेना हाची जाप मुख्यमंत्री आनी वीज मंत्र्यान दिवची अशें विजयाचें म्हणणें. आनी सरकार सगळें गोंय विकून काडला सरकारान. आनी ओपोजिशना भितर अंदाजुंदी आहा. ओपोजिशन पक्ष हे जाता, नवो पक्ष जाता, आनी कितें जाता, कुफुनाव जाता. सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर. हो हांव चार्ज कित्याक करता. आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नकळो, पूण तुमी चॅक करा. पंचायतींक एनओसी मागिल्ली आहा. एनओसी कितें मागल्या की टाटा पॉवर आनी मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कन्सेंट from local authorities within the state of Goa for grant of license to the Tata Power Company Limited for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, ओव्हरहेड केबल्स घालपाक, पोल घालपाक, सगळे पयशे सरकारान मोडप आणि डिस्ट्रीब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पॉवरान करप. हे कितें म्हळ्यार गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान. होच प्रस्ताव गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, हॅज said that we will throw this in the dustbin, that the cabinet will decide not to accept this Tata Power's call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivkumar can do it there, why is the double engine Sarkar not doing it here? Cabinet meeting kaal घेतल्या chief minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? Electricity commission. There may be a commission. My information is the chief engineer power of Goa has opposed this vehemently. Yet somebody is trying to bring this to the back door. 2 महिन्यापयलीं हॉटमिक्स केल्ल्या कळंगूट साळगांव वाठारांतल्या रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात. पावसान हो रस्तो उदकापोना गेला. हाका लागून थळाव्या लोकां सयत वाहन चालकांक त्रास सोंसचे पडटा. ह्या सुवातेर अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगती रस्त्याच्या वायट स्थिती विशीं कळंगूट पंचायतीन संबंधीत प्रशासनाक पत्र बरयलां अशें सरपंच सांगता. आयकात. और बॅड कंडिशन न्हू, दिस इज वर्स कंडिशन. हो रोड आतांच केल्लो आहा. मेन थिंग हो रोड आतां जस्ट बिफोर मान्सून केल्लो आहा. आय थिंक हार्डली 2 months बिफोर. अँड दिस इज द रोड कंडिशन. म्हाका म्हणपाचें आहा की इतले तुमी करता, स्पेंड करता, आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे घालता तुमी. आता मायकल लोबो आणि जोझफ सिक्वेरान केला करताना तुम्ही इतले व्हिडिओज घालता की रोड केला, इनॉग्रेट केला, हे केला. हो मागीर 2 महिन्यान कित्याक काडिना व्हिडिओ आनी तुम्ही हे कित्याक पळोवन कित्याक हू इज रिस्पॉन्सिबल, कोण मॉनिटर करतलो, कोण कितें म्हणून कितें समजना म्हाका. असं कित्याक लागून हे सगळें. दिस इज एज गुड एज अटेम्प्ट टू मर्डर. कित्याक ताचेर कोण करता पळय ताचेर कित्याक एक्शन ना. दिस इज हॉरिबल रोड फुल. आय थिंक शिवाजी हे आसा स्टॅच्यू आसा पळय सालिगांव आपल्या कलांगूट हाचे पर्यंत फ्लोरेंटाइन पर्यंत फुल असोच आहा. आणि तो आता पॅचअप केला, तो पासून वर्स केल्लो आहा. आय रिक्वेस्ट कन्सर्न अथॉरिटी टू टेक एक्शन अँड डू समथिंग अबाउट इट. लुक इनटू इट बिकॉज दिस इज टू मच ऑफ करप्शन. ऑन ओटरायर जुनाचेर ही सालिगांव Kalangut Shimer to Boviaj at Naikawado has been sunk, thereby posing danger to the public, pedestrian and the vehicular traffic as the road has sunk due to non-maintenance of the said work.
which was carried out by the office of WRD. WRD मागीर आमकां एक लेटर केली की ऑन 29/6 की तो रस्तो तेणे करूंक ना पूण तो इन व्यू ऑफ द मॅटर बी टेकन अप विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटीज म्हणलें. सो आमी आतां पयलेर ह्या म्हयन्याच्या पयलेर आमी हेका बरयला एक्झिक्युटीव इंजिनियर WD to help roads पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट तेका बरयलें आमी इमिजिएटली हें काम करूंक. आतां आमी नको हे रस्ते PWDचेर पडटा, पंचायतीचेर पडना. सो आय कॅन आन्सर ऑफ PWD कोड्यान करूंक जाय ते. आमी आतां लेटर बरयल्ली WRD म्हणटा आमी करूंक ना, यू रायट टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीज द रोड्स इज द PWD डिपार्टमेंट. सो तांकां बरयलें आमी. असो पळय केन्ना आन्सर येता तो. अँड आय फील दॅट रोड विच इज नियर द पेट्रोल पंप इज व्हेरी बॅड शेप. जेन्ना थंयसर PWDची पायपां घातलेली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पायपां घातलेली, तेन्ना तेंच्यांनी रोड खणून ती पायपां घालून परत ते सारकें करून दवरलेलो. पण जेन्ना थोडोसो पावस पडलो तेन्ना परत तो रोड खचलो. सो आमी रिक्वेस्ट केलेले की तो रोड परत सारको करचो म्हणून, आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट मानून तो केलो. पण जेन्ना आतां पावस सुबेज पडलो तेन्ना परत थंयसर पोटबोल जाल्यार परत तो खचलेलो आसा. सो सरपंचान लेटरूय केला PWD की परतून हो प्रॉब्लेम आमकां जाला, सो रिपेर करचो म्हणून. आदले मंत्री दीपक पावसकर हाणें MGPच्या सध्याच्या फुडारपणाचेर खर टिका केल्या. सुदीन ढवळीकार आनी दीपक ढवळीकार सोडल्यार पक्षात प्रभावी फुडारी कोणूच ना. योग्य वेळार काम जावपाक जाय, कामाक कळाव जाल्यार कांयच फायदो ना. जाल्यार 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक मोगोचे फक्त 2 उमेदवार वेंचून येतले असो दावो पावसकरान केला. मजगती गोवा फॉरवर्डात बेगीनूच प्रवेश करतलो अशें पावसकरान हिंट दिला. तिकेटीचो अजून निर्णय जावंक ना, तिकेट मेळूंक ना जाल्यार सुद्धा पक्षा खातीर वावर करतलो अशें पावसकरान सांगलें. कोण टिकला? सुधीर आनी दीपक ढवळीकर सोडून MG खंयचो कॅन्डिडेट टिकला ते सांगचे. हांव टिकपाक हांव टिकलो ना ते वेगळे. कित्याक लागून टिकना अशें? म्हणजे ते टायमार कितें आसता, ते टायमार ती कामां जावपाक जाय. पावस पडोन जातरी रेनकोट आनी छत्री दिवप हे योग्य न्ही. बुक्स शिक्षण स्टार्ट जाता तेन्नाच दिवपाक जाय. त्या टायमार तो निर्णय घेयना. पार्टी कोण घेयना? सो मुखेली MG पार्टीचो मुखेली जे आमदार निवडून येता ताका सांबाळूंक येना. आनी म्हाका दिसना गोंयांत तेजे 1 या 2 27 हय 1 या 2 तेज्या वयर म्हाका खंयच्यान दिश्टी पडटा. आनी पुरो ताका 1-2 आमदार निवडून सरकारा भितर खंयच्या सरकार. आनी फाल्यां आमचे विजय हो सरकार आसल्यार तो आसना जाल्यार तोच आसतलो. तुमकां आश्वासन दिला तुका तिकेट दिता म्हणून प्रवेश करपी म्हणून सांगला? ना हांवें प्रवेश करपाक म्हाका विजय बाबा सांगला प्रवेश केल्यार दिता. जाता तितले बेगीन कर तिकेट दिता म्हणल्यार मागीर तिकेटीचे पयलीं प्रवेश कर, कार्य कर. आनी कोणी प्रवेश कर जाल्यार आतां 6 म्हयने होगेच उरले. आनी कोणी प्रवेश केलो आनी बरो समज कार्यकर्ता आसा ताकाय तिकेट मेळूंक शकता. हांव दावेदार न्ही. म्हाजें कार्य पळोवन गोवा फॉरवर्डाची समज तिकेट दुसऱ्याक दिली आनी तूं कार्य करतलो मागीर? आतां तिकेट कोणाक दितलो? पणजेकाराक काय मडगांवकाराक सावड्ड्याक तिकेट दिवचो ना. सावड्डेकाराकच तिकेट दितलो. आनी सावड्डेकार सगळे म्हाजे मित्र आसा. बरो म्हाज्या विचाराचो म्हाका समज कॅन्डिडेट समज विजय सरदेसायन दिलो जाल्यार डेफिनेटली हांव ताका सपोर्ट करता. कित्याक आमदारूच जावन डेव्हलपमेंट करप हे म्हाका दिसना. डेफिनेटली जनतेच्या आशिर्वादान विजय सरदेसायाचे फुडें गव्हर्मेंट जातलें. पूण गोवा फॉरवर्डात तुमी प्रवेश करपाक तयार? डेफिनेटली म्हाज्या लोकां कडेन उलोवप चालू आहा आनी काही योग्य टायमार योग्य निर्णय घेतला. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन अयोध्येंतल्या राम मंदिरात चोरयो जाता. भक्तांनी दिल्ले भांगर, रामाची पादुका, हार आनी रोख रक्कम चोरून व्हेल्या. उत्तर प्रदेशातले भाजप सरकार तशेंच केंद्र हे प्रकरण दांपाचो यत्न करता. आमी आवाज काडले उपरांत हे प्रकरणात FIR नोंद जालो. भाजप भगवान रामाचो वापर फक्त मतां आनी पयशां खातीर करता. केंद्र सरकार अयोध्येच्या राम देवळातले चोरी प्रकरण लिपयता. ह्या प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधाराक खर ख्यास्त जावपाक जाय अशी मागणी आपाचो निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी केल्या. पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत अरविंद केजरीवाल उलयतालो.
और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने। तो चोरी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पता नहीं कितनी चोरी हुई है। चोरी हुई, लेगी क्या? बड़े लोग पकड़े जाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब से यह मामला सामने आया, पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला। हो गई, भगवान का हार गायब हो गया, भगवान की पादुका गायब हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब। 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला। 8 महीने के सीसीटीवी के फुटेज गायब हो गई, मोदी जी को पता नहीं चला। आपको आवाज भगवान राम से प्रार्थना कर सकता हूं कि इन पापियों को छोड़ना मत, कठोर से कठोर सजा दे रहा इनको। हणजुणा पंचायत वाठारा लागसार आशिल्ल्या व्हाळात भाड्यान दिल्ली यमहा फसिनो ही दुचाकी बेवारस अवस्थेत सापडिल्ली। थळाव्या नागरिकांनी ही बाब लक्षात घेऊन बेगोबेग संबंधित प्रशासनात माहिती दिली। ही स्कूटर व्हाळात कशी पावली हे विषयी अजून कसलीच माहिती मुखार येवंक ना। पोलीस या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। फेब्रुवारी 2026 सावन बिग बी कॅसिनो बंद जाल्ल्यान 12 फळां आनी भाजीपालो विक्रेत्यांचे सुमार 1.5 कोटी रुपयांची थकबाकी दिवपाची आसा असो आरोप विक्रेत्यांनी केला। आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेवन विक्रेत्यांनी कसिनोचे धनी चिट्टी बाबू घंटा आड कारवाय करपाची मागणी केल्या। जायते फावट ताचेकडेन संपर्क करपाचो यत्न केल्लो, मात ताचेकडल्यान कांयच प्रतिसाद मेळूंक ना अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे। ह्या संबंधी पुलिसांकडेन कागाळ आनी कायदेशीर नोटीसूय दाखल केल्या अशें विक्रेत्यांनी सांगले। हांव बिग बी कॅसिनोचो वेंडर, थिंगा हांव वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लाय करतालो आनी जाले आतां 5 म्हयने 2 फेब्रुवारीक कॅसिनो शटडावन जालोलो। ताका आमकां नोटीस गावूंक ना, कांय ना आमी तेजेर कंप्लेन घातली अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर 21 तारीख। मागीर तो कॅसिनो सीज जालो थिंगावर। मागीर 10 तारीख आमी हिंगावर इशू रेज केलो, गोवा एसेंब्लीन इशू रेज केलो। थिंगावर विरेश बोरकर एमएलए आमचो आनी LOP इशू रेज केलो आनी थिंगावर आमचो थिंगा CMान आमकां एश्युरन्स दिले की कंप्लेन दी आनी मागीर तुमी हे घेतले म्हणून। सो आमी ते सगळे कंप्लेनी सुद्दां घातली, आमचे अजून तेजेर चिट्टी बाबूचेर एक्शन येवंक ना। आतां 5 म्हयने जाले आमकां पेमेंट येवंक ना। आतां 30 तारीख तेणी एक रिप्लाय दिला हेजेर मिडियाचेर की पेमेंट केला म्हणून सगळे वेंडर्सांक। सो ते फॉल्स एलिगेशन तेणी आमचेर सांगला की आमी हे करता, हे पेमेंट घातला म्हणून। हय, इफ तेणी पेमेंट घातला जाल्यार आमकां स्टेटमेंट दाखोवचें तेणी कशें कितें तें। आनी आमकां एक गव्हर्मेंटाचो एक हे तो जस्टीस गो म्हणून एक आमी एक न्याय मागता, कितें की आमचेर एक जावचो म्हणून एक हेल्प करून आमकां ते एक रिकवरी करता। एक अशें जावपाक जायना अशें भायले मनीस येवन शट सोमते कंपनी शट करून सोमते व्हरून आमकां अशें करता। ऑलमोस्ट आतां 1.5 कोटी माय जाता वेंडर्साचे पेमेंट पेंडींग आसा। स्टाफाचे तशें सॅलरी घालूंक ना तेंच्यांनी। आतां स्टाफाचे अरावंड 250 स्टाफ आहा, तेंची सॅलरी घालूंक ना 1 म्हयन्याची तेंच्यांनी। प्लस मागीर तेंचे 10 म्हयन्याचे PF आहा, तेही तेंचे घालूंक ना तेंकां। सो सगळ्यात आमी एक जस्टीस मागता गव्हर्मेंटाक की अशें जावचें न्हू, की हो भायलो कोण येवन आनी अशें एक एकदां बंद करून जावचें न्हू। तेजी सगळीं हिंगा वयले सो हें आहा ऑफिसां बीन आहा सगळीं बंद आहा सद्या। आनी आमी खंय म्हणून सोदपाचें तें आमकां आतां काय तर आमकां थिंगा तेजो हें गावूंक ना, कॉन्टेक्ट गावूंक ना तेजो। पुलिसीन कंप्लेंट केल्ली तुमी? आमी ऑलरेडी पुलीस स्टेशनान अंजुना कंप्लेन घातली, थिंगा पणजे घातली, पूण तेजेर कांय एक्शन रजिस्टर जावंक ना कंप्लेन? आमची रजिस्टर म्हटल्यार तेजी हें कर हें जावंक ना, FIR अजून तेजेर जावंक ना तेजेर। ओके, आनी हे आतां तुमचे ते कितले 1 करोड कितले आहा सगळे? 1.5 कोटी 12 वेंडर्साचे 1.5 कितें सप्लाय करताले तुमी तांकां? हांव वेजिटेबल एंड फ्रुट्स करताले, तशेंच आमचे सगळे ग्रोसरी करताले, चिकन मटन करताले, मागीर प्लास्टीक डिस्पोजल थोडे करताले, थोडे जायते सगळे आहा ते 12 वेंडर। तुमकां बंद केलें तेन्ना मेळकूच ना तुमकां ते मागीर बंद केलें तेन्ना? ते बंद करतना आमकां थिंगा काय तेंचो कॉन्टेक्ट म्हटल्यार ते मॅनेजमेंटाक विचारले, ते म्हणटा ओनराचेर कंप्लेनी घाला म्हणटा, केस करा म्हणटा। पूण आतां हॉटेल बंद आहा रे? हॉटेलां आतां 2 फेब्रुवारीक तेजो कॅसिनो बंद जालो। ह्या फेब्रुवारीक बंद जालो? हय, 2000।
गोंयांत नवी गोंय काँग्रेस पक्षाची स्थापणूक जाल्ल्यान राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण जाल्यात. गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन कसलोच संबंद ना आनी ही गजाल काँग्रेसीची अंतर्गत प्रकरण आसा अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन स्पश्ट केलें. जाल्यार मिकी पाशेकोनूय नव्या पक्षाचेर टिका करीत अस्वस्थ आशिल्ल्या लोकांनी केल्लो पक्ष आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप केलो. गोंयांत आतां वेंचणुकेक फक्त कांय म्हयनेच आसात. ह्या फाटभुंयेर नवी गोंय काँग्रेस पक्षाची स्थापणूक जाल्ल्यान राज्यांत राजकारणा मदीं बरीच खवदळ पातळ्ळ्या. गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन कसलोच संबंद ना आनी ही गजाल काँग्रेसीची अंतर्गत प्रकरण आसा अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायान स्पश्ट केलें. नवो पक्ष तयार करप वा वेंचणूक लडोवप हो दरेका नागरिकाचो घटनात्मक आनी लोकशाय हक्क अशेंय ताणें म्हटलें. मजगतीं मिकी पाचेकोनी नव्या पक्षाचेर टिका करीत अस्वस्थ आशिल्ल्या लोकांनी केल्लो पक्ष असो सणसणीत आरोप करत ह्या पक्षा कडेन म्हजो कांय संबंद ना अशेंय स्पश्ट उतरांनी सांगलें. लोकांच्या ऑब्जेक्शनां मागिल्ल्या फर्स्ट स्टेप जावंक ना अजून पार्टी जातली, सिंबल मेळटलो, कोण जॉईन जातलो, कित्याक खूब आहा न्ही, शिता फुडें मीठ कितें खावया आनी ते. बट इट इज नॉट अ ब्रेक अवे फॅक्शन फ्रॉम आवर पार्टी. वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दॅट. We are where we are, and we are the most stable political party in Goa today. I can say it with clear this. काँग्रेसीचो हायकमांड आज गोंयांत येता, तांचे इंटरनल येता, तूं कितें मेसेज बी आयडिया म्हजो हायकमांड पळय हो आहा तकलो टॉक्सा लागून एलायन्सा टॉक्स गिरीश चोडणकरान म्हाका एक मेसेज घाल्ली 5 तारखेक मेळया. तितल्या पुरतें उरला, तितल्या पुरतें उरला. एट अनऑफिशियल लेवल्स खूब जाण उलयता पळय. एक तकलेन धरा, उलोवप म्हणल्यार काम जावप न्ही. काँग्रेस म्हजे कडेन उलयता पूण काँग्रेस आपलें कामूय करता. काम करपाचें बंद केला कडेन ना. सो आमी आतां धरना की आमी आमचें काम करप, तांणी तांचें काम करप. उलोवप जातलें नाल्यार केन्ना तरी जातलें. सगळें लेट जाल्लें आहा, सगळेंच लेट जाल्लें आहा. आतां पसून टायम हेज ऑलरेडी रन आउट. पूण दर्या तांकां दिसता अजून टायम आसा म्हणून. टायम म्हाकाय दिसता टायम आसा. चल आमकां कांयच फरक पडना आतां. वी आर विथ द पीपल अँड वी वील गो विथ द मॅनिफेस्टो ऑफ द पीपल अँड द पीपल आर अवर हायकमांड आनी पीपल वील गेट अस पावर. आनी ही जी लूटमार चालू आहा, जी वतना जे कितें साटली बुटली कळून वचपाचें जे सगळें जे तुका आमकां जे प्रतीक दिश्टी पडटा तें बंद जावंकूच जाय. गोंय म्हणटा तें गोंय उरूंक जाय. ताचे खातीर आमी ठाम मत आमचें अशें आहा की लोकांक कितें जाय तें आयकुपाक लोकां मदीं वचपाक जाय आनी लोकां मदीं आमी वतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 5-6 दिसांच्यान पडपी नेटाच्या पावसाक लागून आतां शेतकार आळस पयस करून शेतांनी देंवपाक लागल्यात. मये सयत हेर वाठारांत नांगरणी आनी हेर मशागतीची कामां नेटान हातांत घेतिल्लीं आसात. शेतकारांनी तरवो लेगीत पेरिल्लो आसा, पळयात. मिरगाच्या पावसान फटयतना अर्दो जून म्हयनो सुको घालयल्लो देखून अंदू खरीप भात शेती संकश्टात येतली. मात उसरा काय जायना आतां समाधानकारक पावस पडटा देखून शेतकार धादोशी जाल्यात. ते आतां उमेदीन शेतांनी काम करतना दिसून येता. अंदू शेतकामाक म्हयनोभर कळाव जाला अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. तरी लेगीत तांकां आस्त आसा. आतां थोडेशे पावसाक ह्या वर्सा उशीर जालो पण आतां समाधानकारक पावस पडटा आनी शेताच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. शेताचें काम करता आसतना आतां थोडीशी ओपणी आमी खाजण शेतीन केल्ली आसा. तशेंच आमचे थोडो तरवो बी घातलेलो आसा आनी एक तर असो समाधानकारक पावस पडलो जाल्यार ह्या वर्सा सुद्दां शेती आमची म्हाका दिसता बरी जातली अशी आमी अपेक्षा धरता देवा कडसून. कित्याक गेल्या वर्सा भरपूरूच पावस पडलो, बरी शेती जाली आनी पावस मोठ्या प्रमाणान पडलो आनी लुकसाणी जाली. पण ह्या वर्सा तरी अपेक्षा धरता की आमकां बरो निसर्गान साथ दिल्या पुरो अशी अपेक्षा धरता. लेट जातलो, लेट म्हणजे सादारण म्हयनोभर लेट जातलो. हांव सरकाराकूय विनंती करता की शेती पडींग उरच्यो न्हू ह्या खातीर सरकारानूय बी थोडीशी आपले सहकार्य शेतकाऱ्यांक करचें जेणे करून शेतां करपा खातीर शेतकारी प्रोत्साहीत जातले आनी आमच्या गांवांत आसलेलीं शेतां पडींग उरचें ना. कारण आतां जर शेतां पडींग उरलीं आनी थोडे दीस उरले गेले जाल्यार मागीर ते ह्या वर्साचें पीक घेवंक शकना. त्या खातीर ट्रॅक्टर बी आमकां आतां ह्या भागान ट्रॅक्टराची बी समस्या जाल्ली आसा. व्हडलो ट्रॅक्टर ना, आमचे कडेन एकूच प्रायवेट ट्रॅक्टर आहा आनी शेता गव्हर्मेंटाचे ट्रॅक्टर आहा
ते आमच्या ह्या खाजन शेतीक घालिना, पण प्रायवेट ट्रॅक्टर आहा पळय ते चलता आनी गव्हर्मेंटाचे ट्रॅक्टर चलना. म्हणटकूच ही एक आमकां एक अडचणीचो विशय जाल्लो आहा. सरकारान हेजेरूय बी आमच्या ह्या शेतकाऱ्या संदर्भात समस्या ही आसा ती पयस करची आनी करतले अशी अपेक्षा करता. कितले शेतकार हे करता शेतां? हांगासर सगळे दोन्ही मुळाक खाजन आनी पांगरपाक खाजन म्हटल्यार सादारण अशे 250 शेतकार आहा. हाली पाऊस बऱ्या प्रकारे पडत आसा, त्यामुळे शेतीची कामां जोरान सगळ्या शेतकऱ्यांनी चालू केल्ली आसा. असो जर पाऊस व्यवस्थित पडत रावलो जाल्यार शेतकऱ्यांक आशा आसा की येणारें पीक सुद्दां जें आसा तें बरें जातलें. म्हणून मध्यंतरी अल निनो आनी कितें अशे प्रभाव आयकूंक येता वर्तमानपत्रांतल्यान, तर तेचेर आमी कांय उलोवंक शकना, कारण नैसर्गीक जे कितें आपत्ती येता तेजेर फक्त देवानूच राखपाचें अशी शेतकऱ्यांची भावना आसा. आनी शेतकारी हे सगळे प्रसंग कसले आपत्ती हेची चिंता न करता आपलें शेताचें काम जें आसा तें पारंपारीक पद्दतीन करीत आसता. म्हणून आमी फक्त परमेश्वरा कडेन मागता की आमचे ह्या पीक जें कितें आमी कश्ट करता तेका पूर्णपणे यश येवचें आनी निसर्गूय देवान सांबाळचो. 20 दीस जे मदीं पावसाचो प्रभाव कमी जाल्ल्या कारणान आनी पूर्णच पावस नासल्या कारणान उशीर जाल्लो आसा. तरी आमी हो भाग जो आसा तो 2 पिकां काडटा, मिरचीचें पीक, भाजी हें पीक काडटा. तेका लागून त्या पिकाक आमकां मागीर त्रास जाता, कारण हें हार्वेस्टींग केलें काय रोखडेंच दुसरी तयारी आमकां करची पडटा. म्हणून आमकां त्रास जाता. नाजाल्यार हें एक पीक जरी आसलें जाल्यार व्हडलोसो फरक आमकां पडनासलो, पूण दुसऱ्या पिकाचेर आमचे त्रास जाता मागीर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.